आयज सकाळी फुडें जेन्ना आमी ग्रावंडार हिंगा येयले 8 आमी नोटीस केले की दोंगराचेर वयर उजो पेट्टा पळय तो धुंवर येयलो. इमिडिएटली आमी दोग जाण भुरग्यांक आमच्या हिंगासरले ग्रावंडमॅन जे आहा आमचे ग्रावंड मेंटेनन्स करता तांकां वयर धाडले चॅक करून. पळयत जाल्यार भरपूर व्हडलो उजो लागलेलो आहा आनी इमिडिएटली फायर ब्रिगेडीक फोन केले, पुलिसांक फोन केले. ते येयले हिंगा एक 7-8 फायर पर्सनल 10 सुमार जाण येयल्या. दे आर गॉन ऑन टॉप. आनी आमी सकाळी फुडें वचून येयल्या. आमच्या भुरग्यांनी तांकां हेल्प केला सगल्यांक. बट द फायर इज स्प्रेडिंग लायक एनीथिंग. इट्स नियरली अबाउट यू कॅन से अराउंड 300 मिटर्स तो स्प्रेड जाला आनी लेंथ वायज तो वचत आहा. म्हणजे इट मे गो अप टू नागोवा हरपोरा ते एरियेन पावतलो तो. म्हाका दिसता आनीक फायर ब्रिगेड पर्सनल येवपाची गरज आहा. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या युथांक स्पेशली जे कोण हिल सायडीन वयता सांजचे बसपाक, तेंच्यांनी सिगरेट ओडपाक रेफ्रेन करचे. मातशे वगत जितके वगत तुमी बसता 2 वरां 3 वरां बसा, प्रॉब्लम ना. पूण सिगरेट ओडून ते बर्ड्स थिंगा उडोवंक पाना. हो थोडे जाण भुरगे कितें करता, काजूचे बियो जे आसता त्यो थिंगासरूच आकटो लावन ते खावपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे दे पुट अ फायर एंड दे वॉन्ट टू, आनी ते थिंगाच सोडून चल्ले. आफ्टर इटींग द कॅज्यू नट्स म्हणजे फोडून ते बियो जेन्ना ते खाल्ले उपरांत ते इंगले थिंगाच सोडून वयता. ते अशे इन्सिडंट खूब फाटी जाल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता कितलेच वर्सांनी पोर्राच्या तरी दोंगरार जो हो आमचो कोमनिदादीचे हिल आहे आनी आमी हिंगा बरी झाडां लायिल्लीं आहा. ग्रीन सदांच आसता. हेका फर्स्ट टायम असो उजो लागलेलो आनी सकला जे करोड आहा हे सगळे करोड म्हाका दिसता खंयच्या गांवांनी जे दोंगर स्टार्ट जाता ते एटलिस्ट एक 10 मिटर तरी पंचायतीन क्लीन करचे जितको लेंथ आसता. आनी स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां फंड दिवपाक जाय. अशें दुसरे स्टेटींनी आहा. अशें आमच्या कर्नाटकान आहा. थिंगा वायल्ड लायफ सँच्युरीज डिक्लेअर जाल्ल्यो आहा. थिंगासर 15 मिटर तेंच्यांनी रोडाच्या सायडीक क्लीन केल्ले आहा सो दॅट एनीबडी थ्रोज सिगरेट बर्ड्स ऑर एनीथिंग लायक दॅट हो जो उजो आहा तो वयर दोंगरार वयचो न्हू म्हणून. आमी दुसरे स्टेटींनी पयल्ले आहा. मध्य प्रदेश पयल्ले आहा, कर्नाटका पयल्ले आहा, राजस्थान पयल्ले आहा. सो स्टेट गव्हर्मेंट ते मेंटेन करता क्लिनिंग. सो म्हाका दिसता आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान अशे फंड्स एलोकेशन दिवपाक जाय पंचायतींक. जिंगा करून खंय दोंगर आहा ताजे 15 मिटर्स हॅज टू बी ऑलवेज क्लीन. झाडां आसल्यार जाता व्हडली, पूण करोड जे आहा ते क्लीन जावपाक जाय. दिस इज बिकॉज ऑफ सिगरेट बर्ड्स आसूंक शकता. भुरगे जो तर काल राती वचून थिंगा बसल्या आनी कोणें सिगरेट उडयल्या, हो असो कोणें उजो लायला आनी तितून भितर प्रयत्न केला की काजूच्यो बियो घालच्यो आनी खावचे आमी म्हणून नॅचरल वे. तितून ते सोडून जे गेल्या ते थिंगा सो तो इंगलो वाऱ्यान फुडें गेला आनी उजो लागला. बट इट कॅनॉट बी इन अ नॅचरल वे. कित्याक हिंगासर एकूय आमची इलेक्ट्रीक वायर ना, कोणाचें घरूय ना, इलेक्ट्रीक वायर ना, कांयच ना. सो हे जे फायर इन्सिडंट जाता हे सगळे मॅन मेड आहा. इंटेन्शनल आसूंक शकना. थोडे ड्यू टू नेग्लिजन्स. म्हणजे सिगरेट ओडली उडयलो ताका खबर ना थिंगा उजो लागतलो म्हणून मातशें आनी तो गेलो फुडें. अशें जावंक जायना. म्हाका दिसता हे सगळे दोंगर जे आहा हेंची काळजी घेवपाक जाय आमी. एंड वी शूड बी ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी सगळ्यांनी घेत जाल्यार अशें इन्सिडंट जाल्ले आहा. आमी कितकेच पयले. तितून अंजुना उजो लागला असोच बरो व्हडलो उजो लागला अंजुना. आख्खे सगळे उलपन गेले आख्खे दोंगर. तितून कितले जीव आसता. नेस्ट आसता, सुकण्याची नेस्ट आसता ती एग्स तेंची काबार जाता, उलपन वयता. बारीक जीव जे आसता ते काबार जावन वयता. एनिमल्स पोवता ते आनीक तुका एक 6-7 म्हयने ह्या हाडीन आनीक परत येना. जे एनिमल थिंगा रावताले ते सगळे पोवता दुसऱ्या हाडीन धांवता. So it is something which
which is very scary as far as birds, animals are concerned. ते थिंगासून पयस वयता. 70 वाळपय भागांनी एक दोन दिवसांपूर्वी व्हडली आग लागलेली आसा वाडल्यार सेंच्युरी आसा कितें म्हणटा सीएमांनी मिटींग सेम वे तेंच्यांनी जे इतले मोठ्या प्रमाणात आमचे कडेन फॉरेस्ट गार्ड आहा तेंचे पेट्रोलिंग सुबेज जावपाक जाय आनी चॅक करूंक जाय तेंच्यांनी जे कोण पिकनीक गोवर्स वयतात थोडे जाण आमचे यूथ वयता सो तिंगा व्हडले सायन बोर्ड्स आसपाक जाय की स्मोकिंग बियॉन्ड दीस पॉयंट इज प्रोहिबिटेड म्हणजे भितर सरता तूं थिंगा आतां गाडी घेवन स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड टेकिंग लायक सगळो आख्खो बोर्ड आसपाक जाय फायर आर्म स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग म्हणजे उजो लावप आनी बसप हे सगळे प्रोहिबिटेड म्हणून दाखोवपाक जाय आनी तेजेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी अवेरनेसूय करपाक जाय जो तर भुरगे कोण वयता जाल्यार तांकां सांगपाची गरज आहा फॉरेस्ट गार्डांनी आनी स्पेशली इन दीस मंथ दॅट इज फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे हे 4 म्हयने व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा हेची काळजी घेवपाक दोंगरांची आनी स्पेशली मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जी आहा थिंगासर दॅट एरिया सगळे भाशेचे एनिमल्स आहा थिंगा येता whether they are tigers, whether they are leopards, whether there are other wild animals like deers, बाकीचे बायसन सगळे भाशेचे एनिमल्स थिंगासर देंवता ही मेन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आमची आनी तितून असो उजो लागप म्हणजे जे जितकी सुकणीं आसली आनी धाकटी एनिमलां आसली ती थोडी मरण वयतली थोडी अशी पोव मारतली की थिंगा आनीक एक 7-8 म्हयने एक वर्स भर ते एरियेन ते भितर सरपाक डिफिकल्टी जातली. There are a lot of fire incidents reported for last 15 days or 1 month. Are these all man-made or there may be some other reason? That needs to be investigated. I cannot comment on that somebody is doing it intentionally म्हणून. But yes, आमची सगळ्या लोकांची चूक आहा म्हणजे जे कोणे थिंगा वचून दोंगराचेर वचून सिगरेट ओडल्या वा आनी कितें ओडल्या सो हांवें तुमकां आमचोच इन्सिडंट सांगलो ह्या हिंगासर एकूय अशी वायर ना थिंगा स्पार्क जावन उजो लागोंक शकता तशें ना सो कोण तरी भुरगे गेले म्हणून प्रॉब्लेम ना आमचो रिक्वेस्ट की तुमी जे वयता भुरगे थिंगा सिगरेट ओडी नाका थिंगा